ट्रायबल वेलफेअर गोविंद गावडेजी हांची संकल्पना जाली की आमी ह्या प्रेरणा दिनांतल्यान एक विद्यार्थ्यां खातीर कितें तरी प्रेरणा दिवपा खातीर एक पावल उचलपाक जाय आनी तांणी सतत पाठपुरावो करून तातूंत हांवें बी थोडी स्टडी करून एक अशें निश्चित केलें की दर वर्सा ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबर ह्या दोनूय म्हयन्याक केन्ना तरी एक 2 दिवसांचो विद्यार्थी संमेलन घडोवन हाडचें, जेणे करून जे विद्यार्थी 12वी नंतर फुडें कॉलेजीक शिकपा वतात, डॉक्टर जातात, इंजिनियर जातात, आर्किटेक्ट जातात, वेगवेगळ्या फिल्डांक वतात, तांकां तांची फुडली दिशा दाखोवन दिवपाचे एक आमी प्रयत्न करचो आनी ह्या खातीरच अशें ठरयलें की आमी ह्या भारत देशांतले अशे रिनाउंड स्पिकर्स ज्यांनी ह्या फिल्डांतल्यान म्हणजे प्रोत्साहन दिवपाच्या फिल्डांतल्यान जायतें काम केलां, जशें KIIT आनी KISS चे सामंत सर आयले जेन्ना प्रेरणा दिनाक, किंवा ज्यांनी आदिवासींतल्यान फुडें भरपूर भरभराट उदरगत केल्या, ताणें आपले विचार येवन तर ह्या भुरग्यां मुखार मांडले ह्या 2 दिसाच्या, आनी तांचे प्रश्न आनी उतराचो भाग तर आमी केलो, जाल्यार खंयचीत आमचेय बी आदिवासी भुरगे अशेंच खंय तरी एक फुडें एक भरारी मारून ह्या आमच्या भूगोलाचेर खंय तरी चमकतले, आनी ताचोच एक पार्ट म्हणून ह्या वर्साक आमी 1 दिवसाचो हो प्रोग्राम येता त्या 25 तारखेक गव्हर्मेंट कॉलेज हॉल केपें ह्या जाग्यार आमी मनोवपाचो ठरयलो. खरें म्हटल्यार हे जे आज 1200 भुरगे जे आसतले ते ह्या संमेलनांतले ट्रेनर आसतले. ते ट्रेन जाले नंतर कितें तांचे माहिती मेळना आपापल्या गांवांतल्यान सुद्दां त्या भुरग्यांक काही ना म्हटल्यार सुद्दां आज आमचे बरेचशे युवक जे आसात, काही तांच्या अनेक कारणास्तव वचपाक शकतात, पण ते थोडेशे तांच्या मनात जी चलबिचल आसा ती पयस जावची आनी आपापल्या भागांत सुद्दां काही कन्स्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट उबे रावचे जेंकां शक्य आसा. आज आमी सहकार क्षेत्रांतल्यान आमी आमच्या त्या सावथ गोवांतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा की आमी सुद्दां सरकारची मदत घेवपाचीच, पण त्या पलीकडे सुद्दां काही गोष्टी करपाक शकतात. हो जो आत्मविश्वास आसा हेजे सुद्दां शेअरिंग ह्या नवी पिढी जावचे ह्या उद्देशान हें आमी आयोजन केल्लें. आनी सगळे जे संघटनाचे जास्त करून कल्याण आश्रमाचे सगळे कार्यकर्ते, आदर्श संस्थेचे आमचे जे कर्मचारी आनी डायरेक्टर आसात, आनी ऑफकोर्स ट्रायबल डिपार्टमेंटान सुद्दां आतां थोड्या कालावधी भितर सुद्दां भरघोस अशें तेंच्यांनी प्लॅनिंग करून एक सगळे डिपार्टमेंटान सुद्दां जे ट्रायबल सब प्लॅन जे आसा तांकां सुद्दां रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी त्या परिसरांत आपल्याले स्टॉल दवरचे, आपल्याला योजना दवरचे, आनी हें सुद्दां ह्या कार्यक्रमाचे आगामी काळांत आदिवासी विद्यार्थी संमेलन हें सुद्दां गोंयच्या ट्रायबल स्टुडंट्साच्या बाबतींत मे बी टर्निंग पॉयंट आमी ताका म्हणपाक शकता.